डिस्कशन जालें. आज आमी सप्तकाक हें केलां डिस्कस केला. तितून आमी सप्ताक एक पाटी आमकां थिंग कमिटीन ग्रीन सिग्नल दिलेलें आहा. आमी हे सप्तकाक एक पाटी आमी फेरी घालपाची तयार आहा. आमी फेरी घातले आनी आमी सगळे कावन्सिलरान डिसिजन घेयलां, एमएनएस डिसिजन घेयलां की फेरी ही जावची आनी फेरी कोवीड प्रोटोकॉला अंडर जशें कोवीड प्रोटोकॉला अंडरय जातली ही फेरी की कोवीड प्रोटोकॉल आमी फॉलोअप करतले. कितें SOP येतली ती आमी ती SOP गव्हर्मेंट SOP आमी फॉलोअप करतले ह्या सप्तकाक. आनी हे सप्तकाक आमी स्टॉलाचें आमी डिस्कस केलें. स्टॉलाची फी आमी हे पाटी कोविडा लागून 2 वर्सां कोवीड आसलेलें आनी हे पाटी आमकां सप्ताक देवा कृपेन मनोवपाक मेवता. पूण 2 वर्सां सप्ताक जालो नासलो. हे पाटी आमकां दामोदराचेर जे आमी हो सप्ताक मनयतात की बरे भाशेन जावचो म्हणून आमी फेरीचे आनी स्टॉलाचे फी ही आमी सेम धरल्या. गेले ते पाटी 1500 सेम हा फी. एक स्टॉलाची 1500 म्हणजे मिटर पर मिटर 1500. मागीर आमी गार्बेज एक स्टॉलाचे गार्बेज कलेक्शन करतले आनी एक स्टॉलाक आमी गार्बेज फी 1000 लायतले. हे फावट आमी वास्कोन सप्ताक करपाचो आमी डिसायड केला आनी तो सप्ताक एक बरे भाशेन जावन कोविडाचे जे प्रोटोकॉल्स आहा ते आमी घेवन सप्ताक आमी करतले आनी तशेंच आमी डिसायड केला की हे फावट आमचे सप्ताक आसले ते प्लास्टीक फ्री जावचे भशेन. इशू डिस्कस जालो म्युनिसिपल कावन्सिलान मिटिंगेन आनी हेचेर सगळे 25 कावन्सिलरान ग्रीन सिग्नल दिला. आतां बुधवारा देवस्थानाची मिटींग आसा त्या मिटिंगेन उघड जातले की सप्ताक खंयच्या प्रमाणे जावपाचो, कसो प्रोटोकॉल कोविडाचो फॉलो करून जावपाचो, तेजेर गायडलायन्स सरकाराचे आनी इतर मान्यवरांचे आसतले ते फॉलो करूनच सप्ताकाचे डिसिजन जातले. पूण म्युनिसिपालिटी रेडी आहा, सज्ज आसा की अंदू सप्ताक करचो म्हूण सगळ्या कावन्सिलांचे मागणी आहा की सप्ताक जावचो. हेजेर सगळ्यांचे निर्णय पॉझिटिव्ह येयलेलो आसा आनी ते मिटिंगेन डिस्कस जावन तेजेर सगळ्यांनी एप्रुवल दिला.